सुशेगाद गोयकार आता सुशेगाद उरले ना। उत्तराखंड टनल रेस्क्यून महत्वाचो रोल निभोवपी गोयकार आसात। गोयचे अमोक गुडेकर आणि आसिफ मुल्ला हे दोगूय मायनिंग इंजिनियरांनी या मोहिमेन मोठो आधार केला। तांचे आणि हे रेस्क्यू टीमीच्या आधारान काल राती बोगद्यान अडकल्ल्या 41 कामगारांक भायर काडपाक यश मेळ्ळें। प्रुडंटाचो एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट। 12 नोव्हेंबराक बोगद्याचो भाग कोसळ्ळो। भारतनी सगळ्या जगाचे लक्ष ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनाचेर आशिल्ले। भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे टू डे अपडेट घेतालो। कामगारांक आज भायर काडटा काय फाल्यां हाचेर सगळ्यांची नदर। बेस्ट टेक्नॉलॉजी, बेस्ट स्किल आणि बेस्ट विजन घेऊन फोर्स उत्तराखंडान पावलो। हातून आमचे 2 गोयकार तरणाटे पावले। गोयचे अमोक गुडेकर आणि आसिफ मुल्ला दोगूय मायनिंग इंजिनियर। अंडरग्राउंड टनल तांची टेक्नॉलॉजी। आमगेले कंपनीन ड्रोन बेस्ड टेक्नॉलॉजी आमी यूज करता, जी ती लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी हा। आमी हे मोस्टली फर्स्ट कंपनी हा जे अंडरग्राउंडसान ड्रोन फ्लाय केलेली हा। आमी हे ड्रोन्स यूज करता टनल्सान जे इनएक्सेसिबल एरियाज आसा तितून, बिकॉज टू सेव द ह्युमन लायफ। एंड आमी हितूंतल्यान वेरियस एनालिटिक्स करूं शकता। आणि आमी हेजे भितर आमी चेन डिटेक्शन सुद्दां केल्लेले आहा। रेग्युलरली आमगेले मॉनिटरींग चलताले। आमी वर्टिकल ड्रिलिंगा खातीर बोरोड डेविएशन सुद्दां मेजर केल्लेलो आसा आनी तितून आमकां थोडे तांकां खूब हेल्प जालेली आसा। आमी जे डेटा दिला तांकां, सो ऑल द पीपल ओवर हियर आर व्हेरी हॅपी दॅट फॉर आवर डेटा, एंड वी आर ऑल्सो व्हेरी हॅपी टू बी हियर, एंड वी आर ऑल्सो व्हेरी प्राऊड दॅट वी आर हियर। तांच्या ड्रोनांनी रिकॉर्ड केल्लो डाटा ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनाक खंय महत्वाचो थारलो म्हूण दोगूय सांगतात। देशाच्या आज मेरेनच्या सगळ्यात मोठ्या टनल रेस्क्यूंत गोयकारांचो हात लागलो म्हूण दोगांकूय अभिमान। आमी आमचे एमडी मिस्टर सिरियाक जोसेफाक खूब आभारी आसा। तेंच्यांनी आमकां चान्स दिलो हांगा येवपाक आनी हे वन्स इन अ लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमकां। सो आमी व्हेरी प्राऊड आसा की हांगा आयल्या आमकां, आनी ऑल द स्क्वॉड्रन टीम जितून आमचे कडेन ड्रोन पायलट्स, मायनिंग इंजिनियर, जिओफिजिस्ट आसा। सो तेंच्यांनी सगळो आनी आमची बॅक एंड टीम एट बेंगलोर, तेंच्यांनी सगळ्यांनी पूर्ण उपयोग करून आपलो टेक्नॉलॉजी स्किल्स आनी आपली दीस रात एक करून हांगा सगळो सेल्फ रेस्क्यूक आमी सगळे रेस्क्यू टीमीक आनी तेंगेले पिपलाक सगळ्यांक हेल्प करपाची जिजोत ताकद लायिल्ली आसा। सो आमी गोंयकार आसूं तरी पूण आमी कसलेंय काम करपाक रेडी आसा। हे आमी सगळ्या वर्ल्डाक दाखयल्लो आसा सद्याक, आनी हितून आमी खूब प्राऊड जाल्लेले आसा। प्राऊड टू बी अ गोवन। गोंयान 28-30 डिग्री सेल्सियस तापमानात रावपी बंगळुरू सारख्या शारान काम करपी गोयकार गेले कितलेशेच दीस सिंगल डिजिट डिग्री सेल्सियस तापमानान काम करतात। जे टेम्परेचर आसा 11 डिग्री आसा। इट इज व्हेरी कोल्ड, तुम्ही पळोवंक शकता। ह्या मिशनाचेर पुराय भारताचे लक्ष आशिल्ले। देशाची बेस्ट टेक्नॉलॉजी आणि बेस्ट मॅन फोर्स ह्या रेस्क्यून वांटेकार जाल्ले, आणि गोयकारांक अभिमान म्हळ्यार येद्या मोठ्या ऑपरेशनात 2 गोयचे तरणाटे मायनिंग इंजिनियरूय आशिल्ले। प्रुडंटा खातीर अपर्णा बडिगेर।